समाज कल्याण खात्याकडल्यान जातीचो दाखलो घेवंक ओबीसी आनी एससींक सध्या घश्टे काडचे पडटात. डॉक्युमेंट तपासपी समाज कल्याण खात्याची समिती ओबीसी एससींक सध्या जातीचे प्रमाणपत्र दिवंक शकना. समितीच कायद्या प्रमाण ना म्हूण कोर्टात आडकल्या. सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर जातीचो दाखलो ह्या जमातींक लागता. दाखल्या खातीर खात्या कडेन सुमार 1200 अर्जांची रास पडल्या. पळयात रिपोर्ट. ओबीसी आणि एससी खातीर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात. ह्या सरकारी येवजणेंचो लाव घेवंक अर्जदारांक जातीचो दाखलो दिवचो पडटा. मात ओबीसी आणि एससींक परमनंट कास्ट सर्टिफिकेट मेळप म्हळ्यार सद्याक कटकटी जाल्यात. समाज कल्याण खात्याची सुत्रां सांगतात, जातीच्या आधाराचेर पंचायत आनी पालिका वेंचणुकेंतल्या कांय उमेदवारांनी तांच्या आड वेंचून आयिल्ल्या ओबीसी आनी एससी एसटी उमेदवारां आड हायकोर्टात आव्हान दिलां. जातीच्या डॉक्युमेंटाची तपासणी करपी समाज कल्याण खात्याची समिती सुप्रीम कोर्टाच्या माधुरी पाटील निकालाक धरून ना. ताका लागून सोशल वेलफेअर खात्याची समिती नव्यान घडोवची पडटली. नवे समितीची नेमणूक जाय मेरेन सद्याची समिती ओबीसी आनी एससींक परमनंट कास्ट सर्टिफिकेट दिवंक शकना. जातीचो दाखलो दिवपाच्या प्रक्रियेत 3 सदस्यांची समिती डॉक्युमेंट तपासून अर्जदाराक दाखलो दिता. हो जातीचो दाखलो सरकारी नोकऱ्यो, सरकारी येवजण्यो आनी स्कॉलरशीप मेळोवंक उपकारता. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खात्या कडेन ओबीसी आनी एससींच्या जातीच्या दाखल्या खातीर 1223 अर्जांची रास पडल्या. हायकोर्टात प्रकरण जाग्यार पड मेरेन 3 सदस्यांची समिती जातीचो दाखलो दिवंक शकना. कोर्टात प्रकरणाचेर सुनावणी चल्ल्या. परमनंट कास्ट सर्टिफिकेटा शिवाय ओबीसी आनी एससी सरकारी गजालींचो लाभ घेवंक शकनात. सोशल वेलफेअर खात्यान हायकोर्टात फेरविचार अर्ज घाला. खात्याची डॉक्युमेंट तपासून दाखलो दिवपी समिती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक धरून आसा म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. वेंचणुकेंतल्या उमेदवारांनी ओबीसी एससी उमेदवारां आड याचिका घाली. ते उपरांत समितीचें काम बंद पडले. वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांचो पदाचो कार्यकाळूय सोंपून गेलो. मात जातींच्या दाखल्यांची आडकल्ली व्यवस्था अजून जाग्यार येना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. इफींत फिल्म मळावेले सोडून भायले चड घुसतात म्हूण टिका जावंक लागल्या. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आनी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईन गोंयच्या इफीचेर बहिश्कार घाला. दुसरे वटेन सरकारान इफीच्या बजेटाक कातर लायिल्ल्यान डेलिगेट्सांची फी 300 वेल्यान 1000 केल्या. इफीचो दर्जो उरतलो काय कितें हो प्रस्न. 46वी इफीची मंगळारा दिल्ली अधिकृत घोशणा जाता. त्या खातीर मुख्यमंत्री पार्सेकार आज दिल्ली चल्लो. 20 ते 30 नोव्हेंबराक इफ्फी जाता. इफ्फीच्या आयोजनात केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालय खंय FFI आनी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एम्प्लॉईज सारकेले फिल्म मळार वावुरपी संस्थांक विस्वासांत घेना म्हूण बोवाळ जाला. FFI ही फिल्म उद्देग आनी सरकारा मदलो दुवो. मात इफ्फीच्यो गजाली थारायतना तांकां आनी FOIC सारकेल्या संस्थांक सरकार खंय कडेक दवरूंक लागला. FFI म्हणटा संघटना 2015च्या इफ्फीत वांटेकार जावची ना. संघटनेच्या कांय वांगड्यांनी पुराय बहिष्कार घालपाचें थारायल्लें, पूण संघटना खंय फक्त असहयोग आंदोलन करतली. इफ्फीची वाट लावपाचो FFIचो उद्देश ना म्हूण निर्मात्यांक इफ्फीत तांचे सिनेमा घालपाक आडवचे ना. पुरस्कार परत दिल्ल्या लेखकांक आनी निर्मात्यांक नैतीक तेंको म्हूण FFIचो असहयोग. हे फाटभुंयेर सरकारान निकतीच ह्या संस्थांक घेवन चित्रपट उद्देग संयोजन समितीची ताकतिकेन बसका घेतली. हे बसकेक FFIचे वांगडी, FWICचे वांगडी आनी इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशनाचे प्रतिनिधी आशिल्ले. सरकाराच्या कार्यपद्दतीचेर बसकेत बरोच बोवाळ जालो. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणटा फाटल्या इफ्फीत 200 सिने कर्मचाऱ्यांक आफयल्ले. ते गोंयांत पावले तेन्ना तांकां निमंत्रण सोडात इफ्फीचे सादे डेलिगेट पास पासून दिले ना. चित्रपट महोत्सवात चित्रपट निर्मात्यांचेर दुर्लक्ष जाता. महोत्सवाच्या कांय कार्यावळींक सापूच उणी आमंत्रणां दितात, कांय वेळार निमंत्रणांच नासतात. फिल्म निर्मात्यांक ऑडिटोरियमात खंयच्या तरी कोनशाक सीट दितात. सिनेमा कडेन संबंध नाशिल्ले तशेंच सरकारी अधिकारी बाकीचो स्टाफ सिटां आडोवन बसता. फाटल्या कांय वर्सां सावन सिनेमा उद्देगांतल्या लोकांक इफ्फीत असली वागणूक दितात. इतले मजगतीं चित्रपट महोत्सव संचालनालयान इफ्फीची डेलिगेट रजिस्ट्रेशन फी 300% वाडयल्या. 300 रुपयांची फी 1000चेर पावल्या. लेट फी 200 रुपया वेल्यान 500 रुपया केल्या. आयोजक म्हणटात त्या प्रमाण फाटल्या 10 वर्सांत फी वाडोवंक नाशिल्ली. वाडीक लागून इफ्फीची येणावळ सुमार 84 लाख वाडटली. इफ्फीक 10-12 हजार डेलिगेट्स येतात. फी वाडयल्ल्यान ही येणावळ 36 लाखा वेल्यान 1.25 कोटींक तेंकतली. डेलिगेट्सांकडच्यान पयशे काडून आयोजक इफ्फीचो खर्च भागोवंक सोदतात म्हूण टिका जाता. इफ्फी प्रायोजका वरवींच चलोवची म्हूण गोंय सरकाराक दिसता. सरकार आपलो वांटो कमी करीत आसा. डेलिगेट्सांची वाडयल्ली फी
फिल्मी संस्था आणि सरकाराचो वाद आणि इफ्फीचे देंवयल्ले बजेट पळयल्यार 46वो इफ्फी नेमको कसो जातलो हे मोठे प्रश्नचिन्ह. 46व्या इफ्फीची मंगळारा दिल्ली अधिकृत घोषणा जाता. ते खातीर मुख्यमंत्री पार्सेकार आज दिल्ली वता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोटरी आनी स्टॅम्प पेपर विकपी लोकांक पिट्टात. ताका लागून एफिडेविट दिवपाचें बंद करून सेल्फ डिक्लेरेशन पद्दत चालीक लावची म्हूण गोंयचो आदलो अधिकारी एनडी अगरवालान सल्लो दिला. सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजराचे निमणे रिपोर्टांत ताणें सुचोवणी केल्या. अगरवालान वट्ट 77 खातीं आनी महामंडळांचेर रिपोर्ट दिला. चेकनाक्यांचेर 6 खात्यांचो एकवटीत चेकपोस्ट करचो म्हणूनय अगरवालान सुचोवणी केल्या. पळयात रिपोर्ट. एनडी अगरवालान सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर फॉर एफिडेविट डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्व्हिसेस हो निमणो रिपोर्ट सरकाराक दिलो. 77 खातीं आनी तांचे संबंदीत महामंडळाचेर अभ्यास करून हो रिपोर्ट केला. आपल्या निमण्या अहवालात अगरवालान नोटरी पद्दतीकूच हरकत घेतल्या. नोटरींच्यो लोकांक कश्यो कटकटी जातात ताचेर उपाय कितें तें अगरवालान रिपोर्टांत स्पश्ट केलां. नोटरी आनी स्टॅम्प पेपर विकपी लोकांक पिट्टात. स्टॅम्प पेपर विकपी तांचे कडेन टायपिंग केलें ना जाल्यार लोकांक स्टॅम्प पेपर दिनात. टायपिंग करपाक ही दुकानां चड पयशे काडटात. नोटरी थारायल्ल्या दरा परस मायज पयशे घेता. पयलीं लोकां कडेन वळखपत्र नासतालें म्हूण एफिडेविट लागतालें. आतां सगळ्यां कडेन वेगवेगळीं वळखपत्रां आसात. एफिडेविटा बदला सेल्फ डिक्लरेशन घेवप बरें. एफिडेविट वा सेल्फ डिक्लरेशनाक ख्यास्त तितलीच. अगरवाल समिती इतल्यार रावंक ना. समितीन शिमेवेल्या चेक नाक्यांचोय अभ्यास केला. सगळ्या खात्यांचो एकवटीत चेक नाको. शिमेचेर 6 खात्यांचे वेगवेगळे चेक नाके आसतात. पुलीस, एक्सायज, येरादारी, रानां, वाणिज्य कर आनी शेती मार्केटिंगाचे चेक नाके. 6 चेक नाके एकवटीत केल्यार स्टाफ आनी गाडीकारांकूय बरें. कॉमन सीसीटीव्ही, लायट, फोन, इंटरनेट, उदक, टॉयलेट बांदूंक मेळटा. एखाद्या खात्याच्या स्टाफाक इमर्जन्सी आसल्यार दुसरे हातभार लावंक शकतले. अगरवालान दरेका खात्याच्या कामाची पद्दत आनी कायद्या प्रमाण हो रिपोर्ट केला. आतां सरकार ह्यो सुचोवण्यो कितल्यो चालीक लायता तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक वेळा.